आयचें देवाचें उतर प्रित्य आसतना आमकां लग्न संस्कारा वयर नियाळ करूंक सोडती फाव करता. आयच्या वर्तमानांत तुमी आयकलां ते भाशेन जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. हे विशीं एक ल्हान कथा. ते एक जाण इश्ट आसलेले. दोग शेवणीं बर्ड्स आनी एक कांसो टॉटॉयज. हो कांसो आसा तो एक ल्हान पोंडांत एक ल्हान उदकाचो कुडको आसलो थंय जियेतालो. आनी ही दोगूय शेवणीं आख्खो दीसभर भोंवन सांजच्या वेळार ह्या आपल्या इश्टा कांसवा बरोबर वेळ सारूंक येताली. जें जें कितें तांणी पळयलें वेगवेगळ्यो सुवातो ती येवन ह्या कांसवाक ती ह्या फोंडाऱ्याशी सांगताली. कांसो दुसरे वाटेन खुशाल जावचे सुवातेर ही आपल्या दोगोय इश्ट आपल्याक कितल्यो बऱ्यो वस्तू सांगतात ते विशीं खुशाल जावचे सुवातेर दुखी जातालो. एकदां त्या शेवण्यांनी कांसवाक विचारलें, तुका आमचें उलोवप मानना, आमी सांगलें म्हणटच तूं इतलो दुखी कित्याक जाता? आनी तो कांसो हूंय प्रित्य आसतना आपल्या दोगांय इश्टांक सांगता, हांव दुखी फकत एकूच कारणाक लागून. तुमी कितलें पळयतात दिसांतल्यान दिसाक नव्यो नव्यो वस्तू. म्हजो संवसार हो फोंडारो येदोसो. म्हज्यान ह्या फोंडाऱ्याच्या भायर वचूंक जायना आनी हाका लागून हांव दुखी. पूण एक म्हाका सांगचें आसा, तुमी म्हजे सारके लागशिल्ले इश्ट. तुमी केन्ना काय येतले म्हूण हांव तुमची वाट पळोवन रावतां. तुमी सांगतात तें आयकूंक हांव आशेतां, पूण तुमच्यान म्हाका खुशाल करूंक येता. आनी ती दोगूय शेवणीं म्हणटात, कशे भाशेन? आनी तो कांसो म्हणटा, जें कितें तुमी पळयतात, जें जें कितें तुमी दिसाक नवें नवें पळयतात तें हांवेंय पळोवंक. आनी ती शेवणीं घाबरतात आनी त्या कांसवाक म्हणटात, कशे भाशेन हें जातलें? तुजो संवसार हो फोंडारो येदोच. आनी कांसो म्हणटा, तेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. तुमी आकाशांत उडटा ते भाशेन हांव तर उडलो जाल्यार म्हज्यान तुमी पळयतात तें हांवेंय पळोवंक येता. ती शेवणीं आनिकूच घाबरली आनी त्या कांसवाक विचारलें, तूं कितें म्हणूंक सोदता? आनी त्या कांसवान सांगलें, तुमी खरेपणी म्हजे इश्ट जाल्यार आनी म्हाका खुशाल पडोवंक तुमकां जाय जाल्यार हांव कितें सांगता तें तुमी करात. आनी ती शेवणीं म्हणटा, तूं कितेंय सांग, आमी तयार आसा. आनी तो कांसो तांकां सांगता, तुमच्या चोंचीन एक बोडी दवरात दोनूय बाजूनी आनी तुमी ती धरली म्हणटच हांव मोदें त्या बोडयेक घांस मारतां. हांवें घांस मारलें म्हणटच तुमी उडपाची आनी अशे भाशेन तुमी खंय वेतात थंय तुमच्या बरोबर हांवूय वेतलो. आनी ती शेवणीं प्रित्य आसतना तांकां ही ताची आयडियर मानना. पूण त्या आपल्या इश्टाक कांसवाक खुशाल करूंक जाय म्हूण ती म्हणटात, बरें, एक बोडी हाडटात, दोनूय बाजूनी आपल्या चोंचेन धरतात आनी तो कांसो मोदें त्या बोडयेक घांस मारता आनी ती उबोवंक लागतात. तांच्या बरोबर कांसोय उबोवंक लागता. खुशाल जाता. कितल्यो नव्यो नव्यो वस्तू तो पळयता. केन्नाच ताणें इतल्यो वस्तू संवसारांत पळोवंक ना. आनी अशें उडटा उडटा एका ग्रावंडा वेल्यान ती पासार जाताली. थंय सकला भुरगे खेळटाले, फुटबॉल खेळटाले.
कोणाची तरी नदर वयर त्या दोग शेवण्यांचेर आनी त्या कांसवाचेर वता. कोण तरी एकलो म्हणटा, अरे पळयात पळयात, कोणाची तरी बरी आयडियर. कांसव कितें म्हणटा दिसता तुमकां? म्हजी आयडियर. आनी म्हजी आयडियर म्हणटा तेन्ना कितें जाता? तो सोकला पडटा आनी ताचो चुरो जाता. प्रिच आसतना ही एक काणी. आनी आयज आमी नियाळ कोत्ता लोकनी जिविताचेर जें देवान जोडलां त्या मनशान मोडूनाय. ह्या काणये मदें आनी ह्या विशया मदें कसली सोयरीगत आसा? ते कांसवाचें निसणटण कित्याक जालें? कित्याक जालें? कोणाची आयडियर आसली ती? म्हजी आयडियर. आनी म्हजी आयडियर म्हणूंक ताका कितें गरजेचें जालें? ते घांस मारून रावलेले बोडयेक सोडूंक. ती बोडी आमच्यांनी समजूंक येता जेजू. आनी जे मेरेन आमी ह्या बोडयेक जेजू घांस मारून रावता ते मेरेन आमी जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितान अनुभवतल्या. आमचें निसणटण केन्ना जातलें? हांव हुशार, कोणाचीच आयडियर म्हजी, आनी हांव म्हजें तोंड उगडटां तेन्ना म्हजें निसणटण जातलें. प्रिच आसतना तुमी हांगा जायतीं जाणां लग्न जाल्लीं आसात. कितलीं वर्सां तुमी लग्न जिवीत जियेतात. थोड्यांनी 25 वर्सां केलीं सिल्वर जुबली, थोड्यांनी गोल्डन जुबली केली, थोडीं फुडें पासून कोत्तिली. तुमच्या लग्न जिविताचेर नदर मारली जाल्यार तुमच्या लग्न जिवितान वादोळां मोडां केन्ना येतात? ह्या तोंडाक लागून न्हय. त्या कांसवा भाशेन हांव म्हजी आयडियर आनी म्हजी आयडियर म्हूण हांव जेन्ना प्रूव कोत्ता आनी दुसऱ्याक तो चुकीचो म्हणटा तेन्ना न्हय. तो कांसव तर त्या बोडयेक जेजूक तर घांस मारून रावलोलो जाल्यार तो कितले नव्यो नव्यो स्वातो पडोवचो नासलो. आमच्या लग्न जिवितान प्रिच आसतना हेच जेजूक तर आमी चिटकून रावलेलीं. देवाची खुशी अशी म्हज्या लग्न जिवितान तर हांवें पळयल्ली जाल्यार आमच्या लग्न जिवितान कितलीं बोरवेपणां आमी अनुभवतलीं आसलीं. जें देवान जोडलां त्या मनशान मोडूनाय. लग्न जिवितान प्रिच आसतना हें खाशेलेपण. लग्न प्रिच आसतना एक कोरार न्हय पूण एक साक्रामेंत. आनी हाका लागून तें देवान जोडलां त्या मनशान मोडूंक जायना. आज प्रिच आसतना लग्न जाल्ल्या पासत आमी मागुया देवान तांकां ही कृपा दिवं जेजूक चिटकून रावंक. जायते फावटी ही लग्नां मोडूंक हांव आनी तूं जबाबदारी. कित्याक मोडूंक आमी तांकां तेंको दिता देखून. हेंय आमी ओळखून घेवया आनी आयचो विशय मनान दवरुया. जें देवान जोडलां त्या मनशान मोडूनाय. बागेन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आमी आसा ताका आमचो आस्कारी म्हूण आमी पाचारता. आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय, बागेन फ्रांसीस शावेराचो. तोच आमच्या अडचणींत आमच्या लग्न जिवितान आमच्या साद्या जिवितान आमकां दर एकल्याक सोडती जावं अशें जावन